हाय कित्याक हो मॅलवेअर स्कम हांको येयलो डिफेम करपाक फादरींग बिस्माक आनी चर्चीक. आतां न्यू टॉपीक घेवन येयलो तो चर्चीन हूंय 4-5-6 प्रॉपर्टी जिंकल्याय म्हणटा तो. वन इंकल्या जाय तूं कितें करपाक जाता. चर्च हॅज नो ऑथॉरिटी टू सेल द प्रॉपर्टीज ऑफ द चर्च. बिशप बीइंग द हेड ऑफ द चर्च इन गोवा, इट हॅज टू पास थ्रू यू. परमिशन घेवपाक जाय तुकडे. तेगे कमिटी आसात न्हू. They are following the procedures. If there is any leukemia in the procedure, you bring it to the notice of the priest, parish priest, and go to the bishop. That is the procedure what Christianity teaches us. You have a differences with the one of the religious person or anybody, you need to go and meet him. If he doesn't listen, you need to go to take 3 or 4 people and go to him. ऐकना जाल्यार गांवां सांग आनी ऐकना जाल्यार मागीर बिस्वा सांग. तूं कितें कोता तूं पयलीं सोशल मिडियाचेर येता. This is what church teaches you. सगळे तू म्हणटा इलिगल. सगळे इगोर्जेनी केले. अरे इंक रायट हा इंक केला. वॉज देर समथिंग इलिगली डन एंड डू यू हॅव सम डॉक्युमेंट्स. तुका कितें हा डॉक्युमेंटेशन हा टू प्रूव दॅट इट वॉज सोल्ड इलिगली. आनी थोडे कोणी बेश्तो फायर कोता. इगोरचे को बंगलो घाल थिंग बाटा ते इगोरचे निकील म्हणटा. ते बाट इगोरचे निकिला. तुका जिओ पिंटो म्हणटा तेगे बाट ते. That's a private land. He can sell it. ते इगोरच्यांनी केला. ओ एश कोन मरे सोशल मिडियाचे सगळी फेक मरे एलिगेशन घाता. आनी हे तुम थोडे जाण ते पड क्लॅप मारताय कमेंट कोताय पडे थोडे जाणू. प्लीज डोंट एनकरेज सच सोल्स यार. I don't mind you people clap him, comment him good things for a video which is truth and which is concerning the citizen without any much allegations on anybody. But असं गायल्या तेका मातशें तुम सपोर्ट कोना काय. तेक दिसता आख्ख्या इंडिया तेज बाराबो आमू टू डिफेम द चर्च and the priest. He does not understand that one day these videos of his will be replayed against us as Christians. तो स्वतः जगत म्हणटा. You all should understand how big liar he is. नाजाल्यार तुम पड ते क्लॅप मारता पळय तुम ताका एक फोन कर आनी ताका इंचार आयज इंचार आय. तुका खंयचेय प्रॉपर्टी चर्च इंकील ते प्रॉपर्टी इलिगली इंकील म्हूण ताका डॉक्युमेंट आय जाल्यार मातशें ताका मागाय आज मागाय. आनी मेळ जायत कॉन्टॅक्ट मी ऑन माय मोबायल नंबर. आय एम गोइंग टू कम विथ यू इन द बिशप हाऊस. वील सिट डावन देर टू डिस्कस अँड टॉक अबाउट इट. ते काय उलयत रावता आनी तूं फॉर्डर दिता थोड्यांक आयकपा ह्यो वस्तू. तांकां बरें जाता. All the people who are against Christianity will make use of videos like the one which you make because they will get a clean sheet saying that it is not communal. It was made by a Christian म्हटले ते. हे समजना तुका. सगळे इगोर्जे ते इगोर्जे हाडल्यान कित्याक पडटा एश कोनू. पयलीं सांगता तूं सगळे इगोर्जे निकून हायले आख्ख्या गोंया बिस्मा निकून हायले. मागीर मदें म्हणटा सगळे आख्ख्या गोंय एक्टिविस्टां निघून हायले. म्हणटा कोण इंकून हायले ते सांग मरे सारक्यांची. एकू गोंय 2 जाणांनी आख्खे इंकून हायले. इतू तूं फोटमात मरे आनी तरी आसतो हाव क्लेवरली यू कॅन टॉक. मात तुजे भिरांतेर ना मरे तूं फोटमात आसता तूं. आनी वयल्या म्हणटा आपल्या भिवपा करत ना आपूण स्वता. तूं स्वता उलयत म्हूण कोण डिसायड करप ते. तूं स्वता उलयत म्हूण हे हू डिसायड्स दॅट यू आर टॉकिंग द ट्रूथ. बंद करया आतां. एश कोन हे चर्चीचे घोडघोडे घायनाका. इफ इट इज अ ट्रूथ, इफ इट इज इलिगल, एप्रोच सम पीपल. गो हेड. आपल्यान मुगे फ्रेंडा फोन नंबर दिलो. ताणें भांडायले फादरी फोन मारलो. ताका सांगिल्लें आनी मदें आपल्याक ग्लोरिफिकेशन आनकोडे. हांव सांगपा नासलोलो म्हाका ट्रॉफी मेळ्ळाय म्हाका मेडल मेळ्ळाय हांवें जायत काम केलां. तुवें काम केलें तें कोण डिस्प्यूट कोना. पूण दुसरें काम कोताय तें तूं डिस्प्यूट कोता. दॅट इज द प्रॉब्लम. ट्राय टू अंडरस्टँड दीस मॅन सायकोलॉजी. पीपल हू वॉच हिज व्हिडियोज एंड ऑडियोज. प्लीज देव बरें करूं.